मंगळारा सांजे सरकारान उरिल्ल्या 3 मंत्र्यांक खातीं वाटलीं। सुदिनाक वीज खातें, सुभाष फळदेसायाक समाज कल्याण आनी निळकंठाक नुस्तेमारी खातें तशेंच महामंडळाचें वितरण केलें। मंत्रीपदां वांटून जाले उपरांत सरकारान मंगळारा महामंडळाचें वितरण केलें। अपक्ष आमदार कुडतरेचो आमदार अलेक्स रेजिनाल्डाक राज्य उद्योगीक विकास महामंडळ म्हळ्यार GIDC, सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराक पर्यटन विकास महामंडळ GTDC अध्यक्षपद, म्हापशेचो आमदार जोशुआ कडेन आदीं सांबाळिल्लें राज्य साधन सुविधा विकास महामंडळाचें उपाध्यक्षपद, पर्येची आमदार डॉ. देविया राणे हांकां रान खातें, मयेचो भाजप आमदार प्रेमेंद्र शेट हांकां फलोत्पादन, नावेलीचो भाजपाचो आमदार उल्हास तुयेंकाराक कदंब महामंडळ, पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकाराक हस्तकला, दिवचलेचो अपक्ष आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटयेक म्हायती आनी तंत्रज्ञान, कुट्टाळेचो अपक्ष आमदार आंतोन वाझाक खादी उद्योग, जाल्यार मोगोचो मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकाराक गृहनिर्माण मंडळ, तशेंच जेनिफर मोन्सेराताक उत्तर गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणाचेर नेमणूक आनी दक्षिण गोंय नियोजन आनी विकास प्राधिकरणांत वास्कोचे आमदार दाजी साळकाराची निवड। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।